जुवारी ॲग्रोच्या जमिनीचेर कायदेशीर सल्लो आयल्या उपरांतूच निर्णय घेवं येता अशें आसले तरी ही जमीन उद्देगा खातीरूच राखून दवरतले। झोन बदलून ही जमीन घरा बांदपा खातीर दिवपाक शकना, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगला। कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान जुवारी ॲग्रोच्या जमीन वेव्हारा विशीं घेतिल्ल्या खासगी थारावाचेर विधानसभेत चर्चा जाली। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान ह्या विशीं जाप दिले उपरांत ताणें थाराव फाटीं घेतला। डिसिजन कितें घेतला तें? डिसिजन अशें घेतलेलें आहा की पयले सद्या तुवें जागो मागलेलो आहा ती तुमकां घरां बांदपाक म्हणजे लोकल हांकां सारकें हावजिंग इकॉनॉमिक सेक्शन तो जागो आमच्यान इकॉनॉमिक विकर सेक्शनाक जागो घरां बांदपाक दिवंक शकना, कित्याक तो जागो दिलेलो आहा इंडस्ट्री पर्पज। सो ह्यो जागो फकत इंडस्ट्रीज येतली थिंगा। आतां आमी कितें जालेलें आहा, जुवारीचे ते आतां इश्यू जालेलो आहा। आतां आमी आदोगादाक स्टडी करूंक दिलेलें आहा वेदर तेजें दुसऱ्यांक विकूंक जाता की जायना तें आतां एक पाटी आदोगादाचो जर आमकां रिप्लाय येतकूच तेजें ओपिनियन येतकूच तेन्ना आमी डिसायड करतले कितें करपाचें। I am also wanting to reassert that if he is not going to allow the change of land use from industry to any other purpose, then the very question of giving it for any other purpose, including the housing of the मूळ गोंयकार्स, बाब आंतोन वाज जें उलयता ते एक मूळ गोंयकाराचो प्रतिनिधी आनी मूळ गोंयकार तांची जमीन पयलींची ती तांच्या कानान घालून कशी व्हेली आनी ती आमकां परती दिवची, कित्याक आमकां आतां घरांक जागो जाय हो ताजो मूळ मुद्दो आहा। ह्या मुद्द्याचेर मंत्री म्हणटा की आपल्याक पर्पज आय कॅनॉट चेंज बिकॉज इट इज इंडस्ट्री, अशें तर आसा। आनी मंत्री म्हणटा ते भशेन की आमी आतां कोणाक तरी आदवोगादाक विचारला आनी बाय द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन आमी सांगता नेक्स्ट असेंब्ली सेशन तशेंच उरपा जाय ती जमीन। स्पीकर सर, फक्त हांव माननीय आमदाराक कळपा खातीर एकूच विशय सांगता, म्हणजे जे आमच्या माननीय मंत्र्यान जे सांगले पळय न्ही, लिगल ओपिनियन एकदां येवनी, ते येयल्या उपरांत मागीर आमच्यान कितें तो डिसिजन घेवं येता, तो पर्यंत घेवन नजो कांयच डिसिजन, म्हणून म्हणटा हे कन्सिडर करून तुमी प्रायवेट रेजोल्युशन तुमचें विड्रॉ करचें।